सप्टेंबरात ह्यो स्ट्रॉबेरी पळोवन तुम्ही अजाप न्ही, तातूंत त्यो गोंयांत पिकल्यात हें आयकून तुम्ही आनी अजाप जातली. हय, हरशी डिसेंबरात पिकपी स्ट्रॉबेरी सप्टेंबरातूच घेतल्यात मडगांवच्या महेश वागळे. महेश वागळे होच मनीस जाणें आपल्या पोरसांत 49 इंचाची सगळ्यांत लांब मस्काची सांग घेवपाचो विक्रम केल्लो. ताचे हे विक्रमाची इलायट वर्ल्ड रेकॉर्डात नोंद जाल्ली. महेश वागळेन सांग्यार वेल्लेच्यान स्ट्रॉबेरीचे एक रोप हाडिल्ले, ते आपले पोरसांत लायले. एकाची आतां 7 रोपां जाल्यात आनी तांकां स्ट्रॉबेरी लागल्या. म्हाका सगळे झाडां फुलां फळां रोवपाची भाजी रोवपाची आवड आशिल्लीच. मनान आयलें म्हाका की स्ट्रॉबेरी पेरोवची. आनी म्हजी सून अनार म्हणटा ते हाका गेल्ले बेतुर्ली गेल्ले, त्या सायडीन फार्म आसा ते पळोवपाक. नोव्हेंबर इन डिसेंबर मागीर डिसेंबरान ताणें थंयच्यान येता आसतना एक रोपो हाडलो म्हाका. हांवें तेन्ना तो रोयलो. जावं समवेर मागीर दिसता फेब्रुवारी एंडा सुमार ताका फ्लावरींग जावन फ्रूट लागली. पूण तेन्ना म्हाका एकूय खावंक मेळ्ळें ना, आमकां पळोवपाक मेळ्ळें ना, कित्याक ती सगळीं हुंदरान खावन उडयलीं. म्हणून ताजें हांवें ते मागीर पावसान आतां मल्टिप्लाय करून 7 रोपे केले. 7 रोपे केले एक आतां पळय जाल्यार हो सिजन न्ही, इतलो पावस इतली गरमी, आनी तरी आसतना ताका एकदम सगळे कडेन फुलां येवन फळां लागलीं. तेच म्हाकाय पण आश्चर्य दिसता की ह्या ऑफ सिजनान ती कशी लागली काय म्हणून. एकाचे हांवें मागीर 7 तयार केले, 7 वाज तयार केले. मागीर ताजे आतां आनी एक्स्ट्रा जाता, तो सगळे कडेन सकर्स येतात, ते सकर्सांचे आतां आनी रोपे तयार जातात. आनी 10 एक तरी आनी रोपे तयार जातले. म्हणजे सिजन जाता म्हणल्यार म्हाका डिसेंबरान मागीर आनी एक्स्ट्रा मेळटली. सध्या 7 कितली हाका आयल्या फळां? 7 प्रत्येक झाडाक आयल्या, प्रत्येक आयल्या. फक्त तेन्ना फेब्रुवारीन तेन्ना म्हाका मेळना, कित्याक खातीर तेन्ना सगळीं ती हुंदरान खावन उडयली न्ही. एक खेपे हांवें ते मागीर जाले बरोबर पयलीं काडून खावन उडयले आमी सगळीं घरान. ह्यो बाजार वयल्या न्ही? हय, सगळे बाजार वयले. सारे बी कशें घालता तुमी, कितें घालता? ना सारे एक्चुअली सारे म्हणून हांवें एडिशनल कांयच काडून हांवें हें सगळें कितें आसता म्हगेलें हांगा कंपोस्ट हांव तयार करता. म्हणजे घरांतलें आमगेलें कितें पळय जी वेस्टेज आसा आनी कितें आसा ते कंपोस्ट पीट केल्लें त्या पिठान घालता. ताजी जी माती जाता त्याच मातयेन थोडें वर्मी कंपोस्ट घालून रोयिल्ली. आनी एडिशनल कांयच करूना हांवें. ताजेरूच पळय तें आतां वादान सगळे कडेन लागल्या. सेंद्रिय खत वापरून महेश वागळे आपल्या घरा मुखाल्ले पोरसांत वेगवेगळे तरेची भाजी फळांचे पीक घेता. अंदू वर्सा पावसाक लागून तवशीं, वांयगी तशेंच हेर भाजीपाल्यांचे पीक बरें मेळना खरें, पूण तातले तातूंत स्ट्रॉबेरी पीक आयिल्ल्यान समाधान मेळ्ळें अशें वागळेन सांगलें. देखून यत्न केल्यार फळ हें मेळटाच हो दृश्टिकोन दवरून वागळे आपले पोरसांत वेगवेगळे प्रयोग करीत आसा. काही म्हयने पयलीं तुमी एक सांगय तुमगे जाल्ली तेन्नाय तशीच ती जाल्ली. तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जालो तो त्या सांगीचो 49 इंचीस ती ही जाल्ली, ती सांग जाल्ली, ती मस्काची सांग. कळ्ळें ना. म्हणजे आतां हो आतां सिजन जसो आतां जालो, पावस जसो जालो की मागीर सगळे तरेची भाजी रोयता. सगळे तरेच्यो भाजयो, तांबडी भाजी, मुळो, चिडकी मिडकी, मागीर इवन हांव हाजी म्हगेली ग्रावंड नट्स म्हणजे भिकणां ती वचून रोयता. आक्षेची कणगां ती रोयता. म्हणजे सगळे तरेच्यो भाजयो म्हाका रोवपाची आवड आसा आनी वचून वचून जे सक्सेसफूल जाल्यार जातात. त्या पावसा लागून मात एक खेपे भाजी पालो म्हणजे रोयिल्ली ती भेंडे, तवशीं, घोसाळीं ही सगळी रोयिल्ली आशिल्ली, वांयगी रोयिल्ली आशिल्ली. ती म्हाज्या झाडांची वाट लागली कित्याक पावसान चड जालें न्ही. पूण तातूंत मातसो म्हाका हें जालें कितें स्ट्रॉबेरी जालें तर म्हाका तातूंत इल्लो आनंद चड मेळ्ळो की ऑफ सिजनान स्ट्रॉबेरी मेळ्ळी खावपाक म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकणेकार.